हरमलच्या पुलीस चौकीत पयल्याच खेपेक पावप हे आजुनूय सपन जावन उरलां। थंय पावपाक मुख्य रस्त्यासावन फक्त पायवास सोडून आनी कांयच ना। सरपंच, खासदार, मंत्री आयले आनी गेले, मात ह्या गजालीचेर आळावो घालपाचें काम कोणाक जमलें ना। तशेंच ह्या पुलीस चौकीत बायल पुलिसांचो लेगीत आसपाव ना। जाणट्यांक तशेंच पिडेस्तांक हांगा पावपाक खूब त्रास जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। म्हाका ह्या पुलीस स्टेशनाच्या विशयाचेर इतलें सांगपाचें आहा की कितलींशींच वर्सां आयज ह्यो पुलीस स्टेशनाचो विशय आयज रेंगाळत पडलेलो आसा आनी ह्या विशयाचेर आमी जायत्या लोकांनी खूब फावटी आवाज केलो, सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिवपाचो प्रयत्न केलो, प्रत्येक आमदारांच्या निदर्शनाक हाडून दिवपाचो प्रयत्न केला। कित्याक हें पुलीस स्टेशन अशा जागेर आसा जंय येवपाक वचपाक लोकांकय त्रास, आयज त्या पुलिसांकय त्रास, येवपाकय मेळना ना म्हटल्यार लोकांकय येवपाक वाट कळना। आयज पुलीस स्टेशन खंय आसा हें लोकांक खबर ना, ना म्हटल्यार एक गाडी घेवन वाहन घेवन येतलो म्हटल्यार थंय सोय ना। अशा परिस्थितीन हें आडगळीक अशें पुलीस स्टेशन आसा। झाली 20 वर्सां आमी हांगर हे पुलीस स्टेशनाक रोड सोदता। एका वाटेन सुधीर देशप्रभू लागता, दुसऱ्या वाटेन श्रीपाद पै लागता आनी हे मोजसून पळय आमकां रस्तो जावो हे पुलीस स्टेशनार येवपाक, तो रस्तो ह्या दोगांयच्या तेमांक लागून हे पुलीस स्टेशन आमची ही दशा जाल्ली आसा रस्त्याची।